आणि तिसरी जो आसा की प्रधानमंत्र्यान थंय एक अशी अनशेड्युल्ड मिटींग घेतली आमदारां बरोबर, इन्क्लुडींग तांकां डिपार्चर टायम वॉज पुश्ड बाय ऑलमोस्ट 20-25 मिनिट्स, आनी ते BJPच्या आमदारांक मेळ्ळे, चडशा आमदारांक मेळ्ळे. कितें सांगलें ताणें आनी कित्याक मेळ्ळे? म्हाका असो एक विशय जो म्हज्या लक्षांत आयलो, म्हणजे कांय जाणां कडेन चर्चा करतना, की फुडल्या कांय दिसां भितर मंत्रिमंडळाचे बदल जावपाचे आसा. ताचे कांय संकेत ते बैठकीत दिल्यात, म्हणजे जे कितें पार्टी ठरयतली ते मान्य करचें पडटलें म्हणून. दुसरो एक असो विशय जो म्हाका एकट्यान सांगलो आसो, की कांय मंत्री जे आसात जे एकामेकाच्या अगेन्स्ट वयर दिल्ली मेरेन कंप्लेंट पावयतात, तांकां हांवें आयकलां की एक संदेश हेणी दिला पंतप्रधान मोदीन. हे जे मतभेद आशिल्ले पार्टी मदीं आनी आजून आसात ते, ताचेरूय कांय वेळ ताणें हें केलां की कशें वागपाक जाय, कशें रावपाक जाय आमी ते, कारण तांच्या कडेन फूल मॅन्डेट आसा. आनी हांवें एक म्हटल्यार लोकां कडेन तुमचो जनसंपर्क कसो आसपाक जाय ताचेरूय प्रायम मिनिस्टरान कांय सल्ले दिल्यात. हे बऱ्याची हे आशिल्ली. बेजिकली म्हाका ताचो परिणाम फुडल्या 2-4 दिसांनी दिसपाक जाय त्या मिटिंगेचो. फुडल्या 2-4 दिसांनी दिसता. कित्याक दिसता ही मिटींग अशी अनशेड्युल्ड मिटींग घडोवन हाडली? वॉट वॉज ताचें प्रयोजन कितें आशिल्लें आनी तातूंतल्यान कितें अचीव जालें? बिकॉज इट वॉज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग दॅट द प्रायम मिनिस्टर डिसायडेड टू स्पीक टू दी MLAs. एक म्हटल्यार ह्या मिटिंगेचें प्रयोजन काय नसलें प्रमोद. विशय कसो आसलो की मोपा विमानतळावेलो प्रोग्राम सोंपल्या उपरांत PM दिल्ली वचपाचो आसलो, पूण मागीर तेंचो शेड्यूल चेंज जालो आनी दुसरेच दिसा गुजरातचें स्वेरींग इन आसलें. सो मागीर ठरलें की डायरेक्ट PM फ्रॉम मोपा डायरेक्ट गुजरात वयतलो म्हणून. सो त्या शेड्युलाक लागून जो टायम मेळ्ळो त्या टायमाचो तेणी उपयोग करून त्या आमदार आनी मंत्र्यां कडेन तो संवाद साधलो. तेंचे सदांच तूं जर प्रमोद पळयशीत तेंचें एक सदांच एक आसता की तुमी लोकां भितर कायम लोकांच्या कॉन्टेक्टान रावात, कायम लोकां कडेन संपर्क दवरून रावप, लोकां कडेन रिलेशन अशें दवरात की लोकांक अशें दिसूंक जायना की आपलो आमदार आनी मंत्री कितले दीस जाले नाच. सो हें तेंचें धोरण हें आसात आनी तेचीच पुनरावृत्ती PMन तांकां सांगली. आतां दुसरी गजाल कायम संपर्कान दवरा म्हणजे कितें की संपर्क बेश्टो गेलो लोकां भितर आनी तूं हाय हॅलो केलो म्हणून जायना. लोकांचे भावना, लोकांचे विशय समजून घे. आतां जशें जयलान सांगलें, PMचें भाशण व्यवस्थीत जालें. PMन आपल्या पद्दतीन ज्या पद्दतीन तिणी म्हणजे मोपा विमानतळाचो जो गोंयाक फायदो जावपाचो आसा ते बद्दल ते विचारलो. आतां म्हाका सगळ्यान लागलें, काळजाक लागलें म्हणटात तें चीफ मिनिस्टराचें भाशण. चीफ मिनिस्टरान भाशण तडफेन केलें, पूण आयज पेडणेकार जो मनीस आसा तो मनीस तें भाशण आयकल्या नंतर इतलो दुखावल्लो आसा, उलोवंक शकना. कारण आमचोच मुख्यमंत्री कितें उलयतलो आनी उलयलो जाल्यार एक तर रागार जातकूच फुडें कसलेच संदी मेळचे ना कोणाक नोकरेक. पूण एक सहन करपाची एक मर्यादा आसता. हांव म्हणटा आयज शक्य जालें ना न्हू, फाल्यां दितलें म्हणून सांगा, परवां दितलें म्हणून सांगा, पूण अशें म्हणजे फटींगपणां करूं नाका. रोजगार मेळ्ळो, चॅलेंज करता हांव. म्हाका पळय लोक आमकां फोन करतात, पत्रकारांक, आमदारांक मंत्र्यांक फोन करिना. कितलो रोजगार मेळ्ळो? बेकार पडत आसात. जशे जशे कॉन्ट्रॅक्टां सोंपतात तशे तशे भुरगे बेकार पडत आसात. म्हणजे तुका सांगतलो प्रमोद की लागता मनाक कितें की एक आमचो मुख्यमंत्री जो राज्याचो प्रमुख, जेन्ना तेच्या कडेन आमी एक लोक पळयतात तोच एक आशा आसता कितें तरी आमच्या खातीर करतलो म्हणून. तो जेन्ना मनीस अशा पद्दतीन तेका जे अधिकारी किंवा थंयसले जे अधिकारी GMRचे जे माहिती दितात त्या माहितीच्या आदाराचेर जर मुख्यमंत्री उलयता आसत जाल्यार त्या अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्याची दिशाभूल केला अशें हांव ठामपणान सांगता. अँड आय एम रेडी फॉर डिबेट ऑन दीस इशू. ह्यो नोकऱ्यो बिकऱ्यो म्हणटा पळय ती सगळी फटींगपणां, ह्यो सगळे कॉन्ट्रॅक्टाचे एका वर्साचे 2 वर्सां, तेचे फुडें भविश्य कितें? जर मोपा विमानतळा खातीर हांव लायफ लाँग जर म्हाका जर आर्थीक स्थैर्य मेळचें ना, म्हाका जर नोकरी मेळची जाल्यार कसल्यो नोकऱ्यो तर त्यो? तुम्ही म्हणटाले चौपाट हे येतले, टुरिस्ट येतले. आतांच आमच्या कडेन 15 लाख आमचे पॉप्युलेशन 80 लाख टुरिस्ट येता. चौपट म्हणजे फाल्यां 3.5 पटीन जर टुरिस्ट येतले जाल्यार ते करतले कितें, रावतले कितें? लोकांचे उदीक आयज आमचे उदीक चोरून व्हरत आहा मोपा. सो इतके इश्यू आसात. हांव म्हणटा लोक तुमकां विरोध करचे, लोकांक खरें सांगा. पळय तुमी कांयच टेन्शन घेवपाचें ना उदकाचो, आमी सॉल्व करया. नोकरेचो तुमी टेन्शन घेवं नाका, आमी सॉल्व करया. आतां एड टुरिस्ट टॅक्सी रजिस्टर म्हणून एड दिल्ली, खंय गेली ती एड? घेतली फाटी. फुडें कितें? तू म्हणटा की जे प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें त्या मिटिंगे भितर लोकां मदीं वचून हेंका लोकां मदीं वचपाची ताकद ना, कारण हेंका लोकां मदीं वचून लोकांक फटोवपाची संवय जाल्ली आसा. कारण तू म्हणटा की त्या लोकांच्या प्रश्नांची अजून मेरेन उत्तरां ना. लोकां मदीं चला, कार्यकर्त्यां मदीं न्हू. लोकां मदीं वतात कार्यकर्त्यां मदीं. दुसरो इंटरेस्टिंग विशय जो आसा कनेक्टेड टू दीस इज